हरे कृष्ण। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्ण। प्रप्रथम जावनु हंग उपस्थित आशिल्ल्या पुराजन भक्त तांगेले आशीर्वाद निमगीत हरे कृष्ण. So, section aji kasana mi geta sachi. One of the last sections, Srimad Bhagavatam, first एक प्रथम स्कंदाचे one of the last sections. हांव स्क्रीन शेअर केला दिसताच न्हू. सो आम्ही सेशन ಸ್ವಲ್ಪ इंटरॅक्टिव्ह जावन दवरून घेवया. कसालेक म्हळ्यार आमी कितले इंटरॅक्टिव्ह जावन दवरून घेताची आमकां त्या तितले चड इन्वॉल्व जाल्यार अर्थ करून घेवेत. सो आता 15 अध्याय पळयलास. एका अध्यायातुल्यान तिन्ही अध्याय कसन एक्सप्लेन करता कोणी सांगता वा? कसन शिकलींच आमी एका अध्यायातुल्यान तिन्ही अध्यायातून? So for first 6 questions of sages. So Sutta Goswami ka so शौनकादी मुनी त्यांनी पुरा प्रश्न निमित्ताचे आणि ह्या एकातुल्यान तिन्ही अध्यायातून ह्या क्वेश्चन आणि सुत गोस्वामी उत्तर दिता आणि तो कसन एस्टॅब्लिश करता म्हळ्यार भक्ती योग कशी श्रेष्ठ जावन असं. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, देवोत्तम भगवान कृष्ण तागेल डिविनिटी म्हळ्यार दिव्यते कसन आहे म्हणून. आणि तिन्हीचे श्रीमद भागवतम ताची ग्रेटनेस म्हळ्यार श्रेष्ठते कसन आहे म्हणून. सो ती फर्स्ट 3 चॅप्टरांत अध्यायांतू हे सुत गोस्वामी एस्टॅब्लिश करतास. चारितुल्यान सांचे अध्याय कसन कसन सांगता एक्सप्लेन करता कोणाक गोतस्वा? सो आम्ही ऐकलींच्यात 15 अध्याय तनक. प्रभू सो ते नारद चारितुल्यान मुनी नारद मुनी नारद वचन व्यासदेवक मेळटा न्हू प्रभू? वाय. सो त्या सेक्शन कसन आहे हिस्ट्री ऑफ श्रीमद भागवतम कशा आयले कसले कायले व्यासदेवान तितले बरयले 4 वेद बरयले, वेदांत सूत्र बरयले, उपनिषत्स बरयले जाल्यार तक्का खुशी ना आनीके संतृप्ती जाय न्ही संपूर्ण जावन. सो नारद मुनी येवन घेन इन्स्ट्रक्ट कोरका जाल्ले व्यासदेवाक कसन आहे तू श्रीमद भागवतम बरय. आणि अंतू कसन अनेक विषय कृष्णाक तगेले वैभव त्या विवर्सिला आणि भक्ती सेवे कशी 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष तंतु तुलेन एबोव परास. सो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम पंचम पुरुषार्थ ते कशी पंचम पुरुषार्थ म्हणून सांगितलंस. 7 तुलन 11 अध्याय तू कसन सेक्शन कसन एक्सप्लेन करता व्यवस्थित. कृष्ण कशी भक्त वत्सल होतो, कशी ताणे द्रौपदीक तगेले ममते दाखयले, उत्तरा कशी ममते दाखयले, कुंती महाराणीले प्रार्थने, भीष्म देव प्रार्थने, हा हस्तिनापुर वासीस द्वारका वासीस हंगेले पुरा. आणि कृष्ण कशी भक्त वत्सल, द्रौपदी कशी ताणे सहाय केले, उत्तरेक कशी सहाय केले. सो अशी 7 ते 11 अध्यायांतू कृष्ण भक्त वत्सला म्हणून हे अशी तागेल ममते कशी भक्ता तंग दाखयला सज्जी बगे विवरण. 12ನೇ अध्याय कसने 12ನೇ अध्याय बर्थ ऑफ परीक्षित महाराज. परीक्षित महाराज जनन. 13ನೇ अध्याय कंचे 13th चॅप्टर ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ आणि गांधारी रानावताची. 14ನೇ अध्याय अंतू
कृष्णाले हा ಭೂಮಿ ಸೋಣು ತಗೆಲೆ ಧಾಮ ವತ್ತ आणि 15ನೇ अध्याय अंतू परीक्षित महाराजा पांडव तानी राज करताची आणि तानी रिटायर जावनु वताची रनाक सो 16ನೇ अध्याय सो 16ನೇ अध्याय अंतू परीक्षित महाराजू एंटायर भूमिक अत राज्यभार करता असतो कोणाला अंडर तन्नी केदनाई राजऋषी तन्नी पूडे राज्यभार कोरका जलरी तन्नी ब्राह्मणासाले मार्गदर्शन घेता आशिल्लींची सो अशीची ब्राह्मण आसा तांगेले मार्गदर्शन घेवन परीक्षित महाराजू भूमी रूल करता असता तेदन ताका इरावती म्हणत इरावती लोटू हरडीकय कोण घेत मनी तका 4 जन चरडू जत्तची तंतु मलगडेल नाव जनमेजय है कवर जल्लावा सेक्शन कवर जल्लावा ना प्रभुजी ना हाँ प्रभु ओके सो तक 4 जन चरडू असता तांगेल मलगडेल नाव जनमेजय सो हागेले परीक्षित महाराजाला गुरुल नाव कृपाचार्य तागेले गाइडेंस मार्गदर्शन अंडर तो 3 अश्वमेध यज्ञ करता सो अंतु म्हळरी तन्नी एक्चुअली गुरु म्हळा तन्नी केलोपंत यज्ञनी कोरूक अशी तन्नी मार्गदर्शनानी दिताची सो आमको तशील म्हणके दर मल्टिपल गुरुज असताची दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु पदप्रदक्षक गुरु अशी सो कृपाचार्याला मार्गदर्शनांतू तो 3 अश्वमेध यज्ञ करता आणि तो पुरा राज्यभार कशी करता असता म्हळरी पांडवा सातांनी कशी कृष्णाल प्रित्यर्थ करता आशिल्लींची तशीची हांगा हो परीक्षित महाराज समेत तशीची रूल करता आशिल्लो 17 चॅप्टरान पळयताची कशी परीक्षित महाराज इवन तो कलीक शिक्षी समेत दिवचे वता अशी शौनकादी मुनी तांका एक प्रश्न येता कसन म्हळरी अशी सुत गोस्वामीन सांगली कूडले ते परीक्षित महाराज इवन पनिष्ड कली तेदन शौनकादी मुनी तनी एक प्रश्न नेमगितात सुत गोस्वामी परीक्षित महाराजान कसलेक कलीक बरे पनिशमेंट दिले शिक्षी दिले कसलेक तक मारन काणी म्हणून हांतू आम्ही 2 विषय पळयत कसन म्हळरी एक जावन गेनु केदना परीक्षित महाराजू कलीक मार्चा वता तेदना कली संपूर्ण जावन तक शरणागत जाता सो केदन शरणागत जाता कोणी रायाक रायू तांका आश्रय दिवका ती जाता धर्म सो तेदन परीक्षित महाराजू फॉरगिव करता क्षम करता कलीक सो फॉरगिवनेस क्षमा है वैष्णवाल एक गुण प्रमुख गुण आणि ह्या गुण प्रत्येक वैष्णव जावन एकल्यान बेळसून घेऊ सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉरगिवनेस सो क्वालिटी ऑफ ए वैष्णव ताजी निमित्त हे फर्स्ट कारण की परीक्षित महाराजान कलीक मान काणी बरे शिक्षी दिल ताणे दोन्ही विषय कसन म्हळरी वैष्णव जावन गेनु हाणे परीक्षित महाराजानु कली खंडित जावन गेनु तो ओशन ऑफ फॉल्ट्स म्हणता गेला तो मस्त वाईट विषय जलर एक अति महान गुण कलेर दोष निदे राजन अस्ति ही एको महान गुणान कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम रजेत सो कलेर दोष निदे राजन निधी अस दोषाची निधी कलियुग जलरी अस्ति ही एको महान गुणान एक महागुण त्या महागुण परीक्षित महाराजान पळेल ते कसन म्हळरी आम्ही पळयताची कीर्तनादेव कृष्णस्य हरिनाम संकीर्तन केल्लारी श्रीमद भागवतम डेली वज नित्यम भागवत सेवया
ಸೊ ತದನ ಎಕ್ಲೆಕ್ ವಾಸುದೇವ ಕಥಾರುಚಿ ಬೆಳೆಸುನ್ಗಿವೆ ತದಾರಜಸ್ತಮೋಭಾವ ಕಾಮಲೋಭಾದಯಶ್ಚಯೇ ಚೇತ ಏತೇರ್ ಅನಾವಿಧಂ ಸ್ಥಿತಂ ಸತ್ವೇ ಪ್ರಸೀದತಿ ಎಕ್ಲೋ ತಗೆಲೆ अस्तित्व परिशुद्ध कोरगेनु परम धाम कृष्णाले गोलोक धामाक वैकुंठ धामाक वच्चे साध्यते अस सो हे एक महान गुण कली हाणे परीक्षित महाराजन कलियुगान पडेल सो ह्या दोन्ही कारणा निमित्त ताण परीक्षित महाराजान कलिक मान काणी बरे शिक्षी दिला त्या पळया मुखारी सो दिस क्वालिटी परीक्षित महाराज सॉ दिस क्वालिटी कली सो एक विषय हंग आम्ही पळयत कसन म्हळ्यार वैष्णव जल्लो केन्नाय तो विंगड जन चंगतन केन्ना पळयत आसता एकलेला मस्त वाईट विषय असचे पुरो जाल्यार प्रति एकलेल्यान कसन ना कसन चांगुणय असता समथिंग पॉझिटिव्ह ताकाची दोन्ही ह्या पळयत कसन म्हळ्यार एक हनी बी आणि एक फ्लाई नोणा म्हण मूसू ऍक्च्युअली हनी बी कसान करता म्हळ्यार आत फुल्ल एक कमलाचे फूल असल्यार ताजे फुल्ल सुतलू ते एक नमुने कोच्चे अशी असचे पुरो जाल्यार ते कोच्चे पुरा पळयनात ते डायरेक्ट ते वचून घेवन ते कमलाचे लोटस फ्लावरा वयर बेसून घेवन ते नेक्टर घेता थंयतुल्यान मकरंद घेता जाल्यार नोणाची गुण कसाने एक मूस असल्यार एक सुंदर जावन आशिल्लें उद्यानवन आसचें पुरो अशी गार्डन जाल्यार तांतू एक ಸ್ವಲ್ಪ महल असल्यार ते फुल्ल उद्यानवन ते इग्नोर करता आणि त्या मला वयर बसून वचून घेवन ते हिरवत सो अशीची भक्त जावन आशिल्लो ते त्यांनी केन्नाय हनी एक्स्ट्रॅक्ट करताची म्हणून अथवा वास्य पदाम भोज मकरंद लिहाम सताम किम अन्येर असद अलापैर आयुषो यद असद व्यय सो भक्त जावन आशिल्ले कृष्णाल भक्त जावन आशिल्ले त्यांनी केन्नाय कृष्णाले पादकमलांत आशिल्ले ते जेनू हनी ते हिरूच्या पळयत कसं ते म्हळ्यार कृष्ण कथा इज लायक नेक्टर ते अमृत आशिल्ले म्हण ताकाची निगम कल्पतरोर गलितम फलम ते भागवतम स्टार्टिंगान तू कसं सांगला रसमालयम म्हळ्यार फुल ऑफ नेक्टर सो कोण रसिक जावन आसताची रसिक भुवो भाव कह त्यांनी केन्नाय हे अमृत आस्वादन करता आसताची सो ताचे निमित्त भक्त जावन आशिल्लो केन्नाय हे कोच्चे आशिल्ले तसल विशयाक अथवा त्या मंडे न्यूज अथवा तसल पॉलिटिक्स असल विशयाक न्ही तो चड ध्यान दिना कृष्ण कथा ते आस्वादन करता आसता सो ताकाचे जे क्रो असल्यार क्रो कायलो ते वचून घेवन केन्नाय गार्बेजाक वचून घेवन कसं नक्क जाल्यार पुरा खाता आसता जाल्यार भक्त जावन आशिल्लो एक हंस जावन आसल्यार तो केन्नाय शुद्ध जावन आशिल्ले उदक पिवच्याक पळयता सो अशीची अन्नी शौनकादी मुनी तनी कसन सांगता सची तुका आमगेल प्रश्न कृष्णाक रिलेटेड जावन असवे म्हणून कळला री प्लीज आमकां हाजी बगे सांग आनिके मुखारी विवर्सी कसल म्हळ्यार आमकां आनिके कृष्ण कथा आयकूका म्हणून सांगताची सो हियरिंग कृष्ण कथा इज द बेस्ट वे टू स्पेंड टाइम सो तांकां आतां शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज तसल शुद्ध भक्ताल बगे चड आयकूक सो सुत गोस्वामी आता विवर्सितास कसं परीक्षित महाराजू कश केदना आणि कशी कलिक तो मीट जाता आणि व्हॉट आर द डिटेल्स म्हणून आता एक्सप्लेन करता परीक्षित महाराजू राज्यभार करताना एक पंत ऐकत कसन म्हळ्यार
कली तागेल राज्यभारांतू अटॅक करता अस म्हणून तेदना तागेले क्षत्रिय स्पिरिट चड जाता केदना क्षत्रिय म्हणत तांकां धर्म धर्म रक्षण करता सो अशी अधर्म जाल्यार तांणी सहन सैसून घेनाची ताकाची परीक्षित महाराज इमिडिएट तागेले रथ आनी घेवन गेनू तागेले राज्यभारांतू आत्ता म्हाका भोंवका आनी खंय अधर्म जाता हांव थंय पासून घेवन शिक्षा दिता म्हणून तो वता राज्यभार अशी गुंचा वता जाल्यार तो खंय 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 गुंता आसता वेरियस प्लेसीस तो वता विंगड विंगड स्थळाक वता जाल्यार खंय गेल्यार समेत ताका पांडवास तांगेले आनी कृष्णा ಬಗ್ಗೆ आसची तांगेल संबंध ताजी ಬಗ್ಗೆ पुराजन ताजे ಬಗ್ಗೆ विवरित आसतची कशी कृष्ण तो अर्जुना आदले पार्थसारथी जाल्लो आनी तो अशी मॅसेंजर शापीस मॅसेंजर जाल्लो कृष्णा पांडवासान तो ಒಟ್ಟು फ्रेंड्स आसतशिलो सखाशी आसतशिलो तांगेलो ಒಟ್ಟು प्रसादम घेतशिलो आनी पांडवासर तांणी शुद्ध भक्त जावन आशिल्ली आनी पांडवास तांणी कृष्णाले इच्छी कसन आशिल्ली ताका अलायन जावन आशिल्ली ताकाची पांडवास म्हळ्यार तांकां कृष्णाक मस्त डियर म्हळ्यार मस्त इश्ट आशिल्ले कृष्णाक सो आमी गोतस की कशी संपूर्ण जगतांतू विष्णूक नमस्कार घालका जाल्यार ही देवदेवते तांणी क्यू राबताची हांगा कृष्ण युधिष्ठिर महाराज आनी भीमाक तांणी एल्डर मालगडे म्हणून तो तोच तांकां प्रणाम घालतास इट्स अ व्हेरी हाय स्टेज पांडवासा तांगेले सो कसलेक म्हणा पांडवासा तांकां कृष्ण तितले मोग करता आशिल्लो आनी कुरुक्षेत्र युद्धांतू मदर अर्थ भूमीले ते बर्डन कसन आसता ते उणी करची खातीर तांणी पांडवासा तांणी धर्मयुद्ध कुरुक्षेत्र वार केला ते कृष्णाले इच्छे प्रकार तांणी कोर नासताची अशीची अशी परीक्षित महाराज वता आसतना पांडवासाल ಬಗ್ಗೆ पुराची महिमे तो ऐकता आसता अशी महिमे ऐकता आसून घेनू अशी एक स्थळाक येताना तो एक दृश्य दिसता थंय एक कौ म्हळ्यार गाय अनेक बुल्ला कसं म्हणताची कौ आणि बुल सो they were tortured बैल सो बैल आणि गाय एक लो क्लास मॅन तो तांकां टॉर्चर करता आसता हांगा क्लियरली कसं एक्सप्लेन केलेलं म्हळ्यार धर्म पर्सॉनिफाईड धर्म कोण आस तो बैलाले फॉर्म रूप घेवन आसता आणि धरा म्हळ्यार भूमी मदर अर्थ सो धरा अथवा धरणी म्हणतची सो मदर अर्थ तिणे गायेले रूप घेतिले आणि तांणी डिस्कस करता आसतची हांगा धरा तिका मस्त बेजार जाला अर्थ वॉज इन सॉरो आणि धर्म धराक निमगिता तू कसल एक इतली बेजार कोण घेन बेसल्या म्हणून 11 reasons निमगिता तू तुगेले स्नेहित तुगेला तुलेन दूर गल्ला म्हणून घेन बेजार कोण बेसले हांवे कसले म्हळ्यार कलियुगांतू पुरा जन ಒಟ್ಟು रपचे भारी कष्ट क्वारल एंड हिपोक्रेसी जगळ जत्ता अथवा आनो अम्माची चढवालोट आसनाची अथवा भाव भयणी तांगेल मध्य कलह असता सो अज्जी खातीर तू बेजार कोण बेसले हांवे फर्स्ट निमगीत सेकंड अथवा मिगेल अवस्थ पळोवन घेनू मिगेल तीनी पायू कट केला हांव एका पायार रबला I have lost 3 legs
सो म्हाका तीन पाय कट जावन गेला म्हणून तू ताजी खातीर बेजार केला वे लॅमेंट करतास वे सेकंड है आणि थर्ड अथवा तुगेले ओन कंडिशना खातीर तू बेजार करून घेतास वे कसलेक म्हळ्यार हे राज्यभार करताले पुराची राज कोण असताची कलियुगांत पुरा जन मांस करताची नकजल करताची सो कली पीपल बिकम डिग्रेडेड आणि त्यांनी कसं नाही हे गाई एक स्लॉटर हाऊसेस अंतू लायक सिस्टमॅटिकली त्यांनी कसं नाही मेशीन आणि घेऊन घेणू कटुका त्यांनी हे करताची ताजी मांस खाताची कव इज मदर आमकां सेवन मदर्स आसताची कोणी कोणी सांगता वे सेवन मदर्स हू आर द सेवन मदर्स एक जन्म दिलेले आवसू दोन्हीची अर्थ आमका कोण कसं नाही अर्थ वै भूमी भुई वय भुई आणि गोमाता गंगा गोमाता गंगा कडेरी कोण दूध दिता म्हळ्यार नर्स नर्स म्हणताची कोण म्हळ्यार होड करताची त्यातन दूध पिवयताची त्यांनी चरीची कडेरी राजपत्नी आणि गुरुपत्नी सात जल नव सो हानिपुरा आमगेले मदर म्हळ्यार हावस आशिल्ली म्हणके हावसूची सो कव इज मदर जाल्यार कलियुगांत तू हे कोणी ताजे ಬಗ್ಗೆ ध्यान दिनाची ताका मदर द स्लॉटर द मदर eat the flesh of the mother म्हणून सो आणि वापस धर्म निमगिता आणि कोणी देवतास देऊन घेणू ತೊಂದರೆ दितास म्हणून लेखतास वे अथवा विंगड जन लिव्हिंग एंटिटीज म्हळ्यार जीवात्मा तनका ತೊಂದರೆ जतास म्हणून तुका बेजार जाला वे अथवा कलियुगांतू अतिवृष्टी अनावृष्टी चढ जाता ताजी निमित्त तुका बेजार जाला वे अथवा स्त्री आणि चेडू तांगेल रक्षण जाताना बदव आजी प्रकार स्त्री आणि चेडूवांक रक्षण दिवका त्यांनी जाल्यार कलियुगांतू तांकां एक्सप्लॉयट करताची they are supposed to be protected तांकां रक्षण दिवका बट दे आर ओनली एक्सप्लॉयटेड ताजी खातीर बेजार जातास वे अथवा सरस्वती ती देवीक सम ब्राह्मण आसा त्यांनी हँडल करनाची मिसहँडलिंग कसलेक म्हळ्यार ज्ञान कशकी यूज करताची ब्राह्मण आसता त्यांनी ताजी निमित्त बेजार जाला वे अथवा ब्राह्मण आसा त्यांनी इंद्रिय तृप्ती करच्याक इंटरेस्ट आसता तांकां चड गायडन्स दिनाची ताजी खातीर बेजार जाला वे अथवा जन चारी नियंत्रक तत्व पालन करण्याची ताजी निमित्त बेजार जाला वे तुका म्हणून कडे लास्ट क्वेश्चन कसन निमगिता कृष्ण हे मदर अर्थ भूमी सोडून घेणू तगेले धामाक वापस गल्ला ताजी निमित्त बेजार जाला वे म्हण अशी धर्म धराक निमगिता तेदन धरा रेस्पॉन्ड करता कसं म्हळ्यार वय तू सांगिले पुरा रीजन यस पुरा कारण यस मिगेल बेजार एक जला मेन कारण कृष्ण तो म्हाका सोडून घेनू तो तगेल धामा गल्ला कृष्णाक सोडून घेन आमी कशी आमकां मेंटेन करूंक साध्य कृष्णा हॅज वेरियस गुड क्वालिटीज आमकां 40 क्वालिटीज असते कृष्णाला सो त्या 40 क्वालिटीज आमकां ते कितली खुशी दिता आशिल्ले म्हळ्यार ते धर्म स्थापन जाला केदन कृष्ण हे धरेन तो आशिल्लो तेदन धर्म स्थापन जावन आशिल्ले भूमीन तू सत्यम शौचम दया क्षांति त्याग संतोष आर्जवम समोदमस्तपश्चाम्यम तितिक्षो परति श्रुतम ज्ञानम विरक्तिर ऐश्वर्यम अशी 40 क्वालिटीज ट्रुथफुलनेस सत्य शौच क्लीनलीनेस कडे रशीची नॉलेज श्रद्धे
कडेरी आत्माराम तो कडेरी स्वतंत्र कंप्लीट इंडिपेंडेन्स अशी 40 क्वालिटीज सांगता. सो धरा सांगता कृष्णाला ह्या क्वालिटीज आशिल्ले आणि योगीस मुनीस त्यांनी पुरा कृष्णाक तितले तागे लोटस फीट अचीव जावच्याक तागे लोटस फीट पावच्याक कितली कष्ट पडवताची जाल्यार केदन कृष्ण हंग आशिल्लो चडावत संघ कोणाक मेळ्ळाले धराक धरणीक मेळ्ळाले कसलेक म्हळ्यार तो कितली वर्सांक आशिल्लो तेदना फर्स्ट 12-13 इयर्स तो वृंदावनांत आशिल्लो त्या तितली तनक मात्र व्रजवासीचा तांकां असोसिएशन मेळ्ळें कಡೆ मथुरा गेल्लो मथुरान ಸ್ವಲ್ಪ काळू द्वारका हस्तिनापुर कಡೆ सुतल लोक गेल्लो महाविष्णू लोक गेल्लो वरुण लोक स्वर्ग लोक अशी विंगड विंगड कडेन गेल्लो जाल्यार पुरा कडेन गेल्लो तेदन समेत चढावत समयू अर्थाक मॅक्झिमम संघ असोसिएशन मेळनासता आणि त्यावेळी केदना वृंदावनाक वसून असता तेदना कृष्ण चप्पल समेत घालना डायरेक्ट बेर फूट तेदना अर्थ भूमीक डायरेक्ट तगेले पादकमल टच जत आशिल्ले सो ती शी वॉज सो हॅपी. सो तकाची कसन म्हणटा ती म्हाका सपरेशन फील जाता कवास हेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरस्मित वल्गु जल्पे स्थैर्यं समानम आहारन मधुमानी नानाम रोमोत्सवो मम यद अंग्री वितंकिताया म्हळ्यारी तागेल ಬಗ್ಗೆ ऐकताना रोम उठून रपता आणि तागेले पादकमलाचे प्रिंट कसन असतं त्या मिगेले सरफेसा वयरी ते पडत आशिल्ले अशी आनी आशिल्ले जाल्यार ताका कितलीकी जन स्वीट हार्ट्स आसाची कोण सत्यभामा आसले तांणी चंद कोण घेवन हसताना कितली पुरा जनान पळयल्यार तितले तांकां खुशी जाता कसलेक म्हळ्यार दे आर दी लायक गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून. आता वैकुंठान तू विष्णूक नारायणाक सर्व करच्याक कितलीकी जन लक्ष्मी तांणी रेडी जावन बसून असत लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान. सो तसल कृष्णाल पादकमल मिगेले सर्फेस टच जात आशिल्ले सो आज जाल्यार आत्ता म्हाका ते असोसिएशन चुकला अशी डिस्कस करताना थंय एट द सेम टाइम थंय परीक्षित महाराज थंय येता. सो परीक्षित महाराज एक्चुअली हे कुरुक्षेत्र लागीं जावन आसता धर्माक आता तिनी पाय ना हांग पळयला 3 पाय कट जाला एक पायांत रबला चमकूच्या बारीक जातास आणि धरणी धरा समेत मस्त बेजारे रस ह्या संदर्भारी परीक्षित महाराजू थंय येता हा लो क्लास मॅन एक शूद्र तसले जाल्यार शूद्रशी असत पळोवच्याक जाल्यार ड्रेस कश केला वस्त्र कशी घालून घेतला रायल मणके घालून घेतला. सो हे अनेक कलियुगाचे सिम्पटम गुण कसन म्हळ्यार जन लो क्लास जावन असत शूद्राल म्हण जावन असताची जाल्यार वस्त्र कशी घालताची म्हळ्यार टिप टॉप जावन घेवन सो लायक ए किंग. सो आणि कलियुगांतू द लो क्लास मेन तांणी शूद्राक एक पूण आशिल्ले मेलेच्यास यावनास अन्नी पुरा एडमिनिस्ट्रेशन राय जावन घेवन राज्यभार करताची कलियुगा लक्षण अशी अस. सो अशीची तो लो क्लास मॅन तो अशी ड्रेस्ड लायक किंग म्हळ्यार अशी वस्त्र घाल घेवन हांका टॉर्चर करतास धरा आणि धर्माक फुल बैल आणि हे कौ गाय हक्का. आता बैल कसन म्हळ्यार तक्का ट्रेम्बलिंग म्हळ्यार भित्ता भिल्ला समाची आणि युरिनेट करतास
अशी टॉर्चर करता असतो कली दोन्ही हक्क आणि धर्म बैल कसं नस तक रातच्या समेत जतना तगेले 3 लेग कट जाला निमित्त सो आमकां गोतस की सत्ययुगान तू चारीची प्रिन्सिपल्स ऑफ रिलीजन धर्माचे चारी तत्व कसं नसतं पुराची पालन करतच पुराचे कंची कंची चारी तत्व धर्माचे पिलर्स कंचे 4 No पिलर्स meat ऑफ eating, धर्मा कसं नाही no meat eating, no intoxication, no नाही gambling. No, त्या रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स झाल्या त्या दया म्हळ्यारी क्लिनलीनेस हा शौच सत्यदया तपश्चर्य आणि शौच these are the 4 principles of धर्म रिलीजन हे ब्रेक केल्यारी धर्म अधर्म जाता सो तकाची दीक्षिक येताना ह्या चारी पालन करता ऍक्च्युअली ह्या चार फॉलो केल्यारी एकलो आध्यात्मिक लेवलार ना इट इज जस्ट बेसिक ह्युमन क्वालिटीज सत्वगुण आहेत तिथलेच शुद्ध सत्व कोणी आहे शुद्ध सत्व केवका जलरी हरिनाम जावका सो सत्य करुण शौच आणि तपश्चर्य एकलेन पालन कोरका आणि बैल कसं नसतं आनु आशिल म्हणके गाई आम आशिल म्हणके सो तकाची ह्या पळोवन घेनो परीक्षित महाराजू तो सोर्ड खडग घेता इमिडिएटली कलिक मान कडूक जलरी सडन तो वेट करता कसन म्हळरी हाव हक मार्ची पुढे आज कन्फर्मेशन घेता कोणा लगी बुल बैला लगी हांव एक कन्फर्मेशन घेता कसन म्हळरी कलिनाची अशी केलाले हिगेल हागेल हागेल स्थिती अशी केलाले म्हणून न्हू तो परीक्षित महाराजू कसन करता म्हळरी तो बैलाक निमगिता कसन म्हळरी तू कोण तू एक हमसा तशी बरो धव म्हळरी वाईट ॲज स्वान तुम्ही आणि तू बैल आणि गाय तुम्ही दोघ जण भिवका म्हणना कसं लेख म्हळ्यार आय एम द रुलर ऑफ दिस किंगडम हांव रायो अज्जे सो मिगेल जबाबदारी कसन म्हळ्यार तुमकां कसं ತೊಂದ್ರೆ जायना अशी पळोवचे तज निमित्त तुगेल ह्या स्थितीक कोण कारण म्हणून परीक्षित महाराजू धर्माक निमगीता बैलाक तेदना बैल रेस्पॉन्ड करता कसन म्हळरी ओ तू अशी प्रश्न निमगितास म्हळरी तू पांडवात तांगेले कुलान तू येऊनस का जाल्यार म्हाका गोतना कोण मिगेले अशें असल दुःखा कारण म्हणून म्हाका गोतना विंगड तत्वज्ञानी विंगड रितीर सांगताची एक तत्वज्ञानी तांणी सांगताची कसन म्हळरी आमगेले दुःखाक आमी कारण म्हणून सांगताची आणि ಕೆಲವು ಜನ सांगता दैववादीस तांणी कसं सांगताची दैव इज द रिझन देवते तांणी तांगेल कारणा निमित्त सफरिंग येता दुःख येता म्हणून सांगताची ಕೆಲವು जन मीमांसकवादीस तांणी कसं सांगताची कर्म इज द रिझन कर्म ಕೆಲವು जन स्वाभाविकी तांणी वादीस तांणी कसं सांगताची स्वभाव आमगेले स्वभावा निमित्त आमकां दुःख येता म्हणून सो अशी सांगताना बैल खंयचे कोणाक पॉइंट आउट करनी की कलीन म्हाका ह्या स्थिती हाडलाले म्हणून जाची बदलाक कसं म्हणता तू सोदून घे हाजी कारण म्हाका ह्या हाजी स्थितीक कसन कारण म्हणून तू फाइंड आउट करी म्हणून परीक्षित महाराजा सांगता हांगा आमी एक अर्थ करून घेवत कसन वैष्णव पर्स्पेक्टिवांतल्यान पळोवन घेतल्यारी कसन म्हळ्यारी धर्म कोणाक पॉइंट आउट करनी कसं एक म्हळ्यारी आमगेल सफरिंगाक चढावत आम्ही कारण जावन असत एक पॉइंट ऑफ एंगल पळयल्यार ऑफकोर्स आम्ही ताजे कसनेची आम्ही ऍक्शन घेवका जाल्यार आम्ही घेवका जाता जाल्यार अल्टिमेटली आमगेले दुःखाक आम्ही कारण जावन असता आणि आमकां खंयची दुःख येता आमगेल जिवनांत ते आमगेले प्युरिफिकेशना खातीर शुद्धीकरणा खातीर असता कसले म्हळ्यार
कृष्णा डजंट वॉन्ट एनीबडी टू सफर. कृष्णाक कोणी सफर जावका म्हूण आसना. कसले म्हणा पुराजन तागेले चेडूवची ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः. सो एवरीबडी इज कृष्णास चाइल्ड. सो अशी चेडू जावन आसतना पुराजन कृष्णाले ताका कसले एक पुराजनाक दुःख दिवका म्हूण आसता ना. सो इट इज नॉट अ करेक्ट अंडरस्टँडिंग. सो कृष्णा पुराजन पुरा सँक्शन करता खंडित जावन घे न्हू. बट आमगेले प्रिवियस कर्मा निमित्त लॉ ऑफ कर्मा निमित्त आम्ही सफर जाताची. सो वैष्णवा टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो आध्यात्मिक जीवनांतू आम्ही जबाबदारी घेवका. आमगेले आम्ही एडवान्समेंट कसन करताची ताची पुरा जबाबदारी आमगेले भुजा वैरी आस. आम्ही सांगूच्या जायना की हा मिगेलत दीक्षे जाल्ले आणि पुरा गुरु महाराज पळोवन घेता हा मिगेल इतले मिगेले वर्ल्डांत आसता पुरा गुरु महाराज म्हाका आपोवन व्हरता म्हणून. तशी नाही तर ऍक्च्युअली गुरु महाराज हॅज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो त्या जबाबदारी एकल्यान घेऊन घेनु त्या पालन कोरक. त्या जबाबदारी पालन कोर घेनु ऍडवान्समेंट जावचे जबाबदारी साधकालेची. इवन आम्ही वैकुंठ वच्ची तनक आमगेले जबाबदारी असता. गुरु गाईड करता अशी करी म्हणून सांगता. आता एक आमगोतच कशी एक पक्षी तनी उडता असताची. पक्षी उडता असताना अशी वी शेपार उडताची. एद्रा एक पक्षी असता. त्या एक पक्षी मार्ग दाखयता वता असता. त्या मार्ग दाखयता वता असताना मागशी कितली 100 की 1000 पक्षी असल्यारी पुरा पक्षी त्यांनी समेत तनगेले रेक्के त्यांनी हॅक कोरक फ्लॅप कोरका तीची की सांगच्या जायना गुरु रक्के फ्लॅप करतास हांव कशी बॅक टू गॉडेड वता म्हणून ना. प्रत्येकल्यान फ्लॅप कोरका ती जाता. तशीची आम्ही बॅक टू गॉडेड वच्ची तनक इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. सो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी इन डिवोशनल लाईफ. सो तकाची वैष्णवातांनी तांक गोतस की आमगेले आत्ता आशिल सिच्युएशन आम्हीची जबाबदारी. दिस इज द वैष्णव पर्स्पेक्टिव्ह. अनेक पर्स्पेक्टिव्ह हातून धर्मान कसले तशी सांगली म्हणारी कलियुगांतू प्रत्येक जन कन्फ्युज्ड स्टेटार असताची. मंद सुमंद मथयो मंद भाग्या ही उपद्रतः. गोतना तांका चड बुद्धी ना आणि तांका कसन धर्म कसन आहे अधर्म कसन आहे कंची सम नाही धर्मा बग्गे कसने ज्ञान चड असना. सो तशीची हांगा त्या बैलाक कन्फ्यूज जाला. ही इज कन्फ्युज्ड. सो ह्या कलियुगाचे लक्षण. सो ह्या दोन्ही अँगलारी समेत अशी पळयताना बैल कसन सांगता म्हळ्यारी परीक्षित महाराज तुवची मगेल ह्या स्थिती कारण कसन आहे म्हणून घेनु तुवची पळ आहे म्हणून सांगता. सो तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमानो पुंजान एवात्मकृतम विपाकम. सो भक्तू केदनाई कंचे कष्ट आयलारी दुःख आयलारी कसन लेखत म्हळ्यारी म्हाका चड दुःख येवका आशिल्ले जाल्यार कृष्ण टोकन जावन घेवन ಸ್ವಲ್ಪ दुःख दितास. ऍक्सिडेंट जावन घेनु पाय कट जावका आशिल्ले पाय कट जाय न्ही बरे एक स्क्रॅचेस जाला तशी लेखता. सो जस्ट ए टोकन ऑफ कर्मा कृष्ण दितास. सो कोण अशी लेखता ही इज परफेक्टली फिट फॉर लिबरेशन. सो अशीची धर्म सांगता कर्म दैव स्वभाव काल आणि पुराची कॉज ऑफ सफरिंग असच्या पुरो ज्याला ह्या नॉलेज असचे संपूर्ण नॉलेज नाही ज्याला पुरा कारणाची कारण देवोत्तम परम पुरुषु कृष्ण तगेल सँक्शन अशी कसने जायना. सो ताजे निमित्त अशी त्या धर्मान सांगताना परीक्षित महाराजा कळत की तू अशी सांगता जलरी तू धर्म पर्सॉनिफाईड असका. यू मस्ट बी धर्म पर्सॉनिफाईड. जलरी तुगेल चारी पाय आशिल्ले सत्ययुगांत आता कलियुगांत एक पाय वैरी
राबला राबला तपशौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृतः अधर्म सैस्त्रयो भग्ना स्मय संग मदैस्तव सो सत्ययुगांचारी पायशिले आत कसन कलियुगांत कसन आहे लस्ट फॉर विमेन विमेनाक कंचकी मदर जावन पळयनाच विंग डँगलर पळयच आणि प्रैड दुरहंकारू मद्यपानु असले पुरा क्वालिटीज सो तुगेले हे तीन पायू ब्रेक जल्ला जल्ला तू धर्मो आसका ताजे निमित्त परीक्षित महाराज इमिडिएटली वांट्स टू किल खली खडग घेऊन गेनो कलिक मारवता त्या समयारी कली कसन करता कली तत्क्षण परीक्षित महाराजाक शरणागत जाता केदन कली शरणागत जाता तेदन परीक्षित महाराज सांगता जायत तू मग शरणागत जल्ला हा तुका मारना जलरी तू मिगेले राज्यभारान तू असच जायना राज्यांत असच जायना हांव तू मिगेले राज्यभार करताना असले अधर्म जावच्या ना लीव द प्लेस हांग तुलेन सोड वस म्हणून सांगता तेदन कली सांगता तू म्हाका आश्रय दिला ह्या संपूर्ण भूमीची तुगेले राज्य हांव सोडून खंय वच्चे म्हणून सांगता तेदन परीक्षित महाराज कसन सांगता खंय चारी पापकारी जाता अनैतिक लैंगिकते जूजाट मांसाहार भक्षण मद्यपान हे खंय जाता तू थंय यू कॅन स्टे देर तू थंय राबयेत म्हणून तेदन कली वापस शरणागत जावन निमगीता जलरी तुगेल राज्यभारान तू असल कंचे स्थळ नामू तशें हांव खंय राबचे ना म्हाका अनेक कंचे स्थळ दी म्हणून आता परीक्षित महाराजू तेदन सांगता जायत तू खंय गोल्ड आस थंय वचून घेनु राबयेत कसलेक म्हळ्यारी खंय अशी चिन्ना अशी गोल्ड असता थंय चढावत चान्सेस असता की ह्या सिनफुल पापकारी चड जाता आणि कसन पोवर विंगड जनाक मोस करचे अथवा त्या आस्ती कब्जा करच्याक प्रयत्न करचे असल विषय पुरा चढ जाता असता पापकारी चढ जाता असता तसल प्लेसेस वचून घेनु तुव राबयेत कसल म्हळ्यारी दे विल ब्रेक द प्रिन्सिपल्स ऑफ धर्मा धर्माचे तत्व त्यांनी ब्रेक करताच सो तश जावन खंय वेल्थ मिसयुटिलाइज जाता त्या स्थानारी तुव राबयेत म्हणून फिफ्थ प्लेस दिता आणि अशी सांगून घेनु आता मी पळयले कसं नाही फर्स्ट कलीक परीक्षित महाराज मारुवत त्याजना कली परीक्षित महाराजाक सरेंडर जाता सो फर्स्ट अटेम्प्ट अंतु मारू गलो परीक्षित महाराजू सेकंड हंतु तका राज्यातुलनाची भायर घालू पळयला सेंड हिम आउट ऑफ किंगडम तेदन ताण कलीन सांगले ना संपूर्ण भूमी तुगेले म्हणून थंय त्या सांगून घेन तो रबलो कडेरी तिन्नीचे चारी स्थळ दिल्ले पापकारी जावची तसले तेदन तो कसं सांगलो तुगेल राज्यभारान तू खंय अनैतिक लैंगिकते जाता तसल प्लेस ना तुगेल राज्यभारान खंय मांसाहार भक्षण करताची तसल स्थळ म्हाका दिसना म्हण अशी सांगून घेनु ताणे म्हाका अनेक स्थळ दी म्हणले चारीत जावन घेनु वेर गोल्ड ताणे परीक्षित महाराजन वेर गोल्ड इज मिसयुटिलाइज्ड तसल स्थळ दिता तेदन कली एटलीस्ट 5 स्थळ मेळ्ळी ना म्हणून घेनु आणि ह्या जाल्ली नंतर परीक्षित महाराजू खंची नमुने राज्यभार करता म्हळ्यारी प्रॅक्टिकली कलीक स्थान ना आशिल्ले फायनल कडे जाला फायनली कली एक स्थान पळय त्या तुमकां फुल मुखारच्या सेक्शनारी कळता सो अशी पळयता आसतना
परीक्षित महाराजानं राज्यभार केलाय आणि ताणे तागेल पुराची गोल्ड तागेल राजान खंयची कितली गोल्ड आशिल्ले वेल्थ आशिल्ले त्या पुराची कृष्णाले सेवेंतू तो घालता ताजे निमित्त कलीक ऑलमोस्ट कसनेची स्थान नाशिल आणि अशीची कसन सांगताची ह्या सेक्शनान तू म्हणून सांगला री इवन ही रिएस्टॅब्लिशस 3 मोर लेग्स म्हळ्यार त्या धर्माचे 3 पाय कसन आशिल्ले त्या वापस येवचशी करता तो परीक्षित महाराज तसल राज्यभार करता सो वेन तदर परीक्षित महाराज राज्यभार करताना धर्माक 4 पाय समेत वापस येऊन 4 पाय असत सो तशी इवन दो कलियुग युग संधीच कलियुग जस्ट स्टार्ट जाल्यार समेत तागेल राज्यभारू तशी आशिल्ले जला क्रमेण जावन गेलो एक दिवस परीक्षित महाराजू बेटे आडूचे वता थंय थंय कसन जाता त्या मुखारच्या सेक्शनान तुमका कळता सो ऍक्च्युअली हांगासो शौनकादी मुनितांनी सांगताची कडेरी कसन म्हळ्यार वी आर रेलिशिंग द असोसिएशन ऑफ सुत गोस्वामी वैष्णव संघ कितले अमृत आशिल म्हणके सो ताकाची एक महाराज सांगतशिलो देर इज नो प्लेस इन 14 प्लॅनेटरी सिस्टम्स विच इज सेफ म्हळ्यार ते सेफेस्ट प्लेस खंय म्हळ्यार वैष्णवास येऊन गेनु हरिनाम संकीर्तन करताची दॅट इज द सेफेस्ट प्लेस इन द एंटायर 14 प्लॅनेटरी सिस्टम विंगड खंयचे सेफ प्लेस ना म्हणून सांगताची म्हळ्यार आम्ही केदारना हरिनाम संकीर्तनेचे आश्रय घेताची आम्ही सेफ जावन असताची ज्याला प्रॉब्लेम म्हळ्यार सो जीवात्माक कृष्णा विमुख जाताची केलो पंत कृष्णा भूलिया जीव भोगवांच्या करे पाशते माया तारे जपटी येदरे सो त्या प्रॉब्लेम कृष्णाक आमी विसरताची आमका इंद्रिय तृप्ती कोरका सो इंद्रिय तृप्ती करताना कृष्णाक विसरताची सो केदन कृष्ण भूलिय जीव कृष्ण केदन जीव विसरता तेदना पाशते माया तारे माया साइडाक असता चपटिया धरे धोर सोडता आणि त्रिगुणा सत्व रज तमस त्रिगुणातुल्यान जीवात्माक बंधन करता सो जाल्यार शुद्ध भक्त केदा कोण जावन असता सो तो महात्मानस्तु तो माम पार्थ दैवीं प्रकृतीम आश्रित 24/7 कृष्ण प्रज्ञे होऊन असता शुद्ध भक्त तकाची तक्का माया अटॅक करू जायना कसले मला संपूर्ण शरणागत जावनस दैवीं प्रकृतीम आश्रित संपूर्ण जावन गेन योग माया पोटेन्सी राधाराणी कंट्रोलर्स जाल्यार प्रॉब्लेम म्हळ्यार दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्य सो आम्ही महामाया क्लचस राष्ट्र केलो पण आशी करताची दॅट इज अ प्रॉब्लेम सो भक्ती कसन अस सिंपल फॉर द सिंपल हार्टेड कॉम्प्लेक्स फॉर द कॉम्प्लेक्स सो आम्ही केन्नाय सिंपल हार्ट सिंपल जावन घेन त्या फॉलो सिन्सियर जावन घेन फॉलो केल्यार भक्ती इज व्हेरी इजी रॅपिड प्रोग्रेस एडवान्समेंट जावेत जाल्यार अनर्थ निवृत्ती स्टेज चड चड होड असता कसले म्हळ्यार कसने चुकी जाल्यार आम्ही त्या करेक्ट करू वचनाची संप करून घेवचे वचनाची वपास ते सेम मिस्टेक वपास रिपीट करताची सो कृष्णा तेदना टेस्ट दिता रपका सेम कसले म्हणत इंजिनियरिंग असल्यार इंजिनियरिंगान तू एक पेपर फेल जाल्यार वपास ते पेपर बरोका वपास पेपर बरोका पास जावचे तनक बरोका त्यांची एक लायक स्टुडंट असल्यार पेपर बरयता पास जाता पेपर बरयता पास जाता प्रत्येक टेस्ट येता असता पास जाता 4 वर्ष भितर तक डिग्री मेळ्ळ्या जाल्यार पुअर स्टुडंट तो कसं करता चुकी केलाले चुकी वपास वपास करता ते अनर्थ निवृत्ती स्टेज कसं होड होड म्हणून दिसता सो इट इज बिगर सो अनर्थ निवृत्ती स्टेज इज इन अवर हँड म्हळ्यार कितली होड कितली सान म्हणून पर्यंत सो आम्ही सिन्सियर जावन सिरियस जावन विदाउट एनी अल्टिरियर मोटिव्ह जावन असल्यार आम्ही शुद्ध भक्ती जल तितली बेगी मेळत
आता आमगेले एस्पिरेशन्स त्यांच्याच का की ह्यांची जन्मान तुमका कृष्ण प्रेम मेळका म्हणून तेदन आम्ही शुद्ध भक्ताले संघ केला री तगेल कृपे तुलेन अथवा कृष्णाल कृपे तुलेन ह्यांची जन्म ಅಂತೂ ವಾಪಸ್ వచ్చాಕ ಸಾಧ್ಯಸ್ ಚಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ ಕೃಪೆ ತುಲೆನ್ ಚಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದನ್ ಸಂಗ್ಲ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ in material world. This should be the last life. Last life first. आणि थिंक करची नाही अशी नेक्स्ट लाईफ अंतू मग अंग जन्म मेळचे पुरत नो दिस इज द लास्ट लाईफ सो तशी आमगेल प्रिपरेशन कशी का म्हळ्यार डेथ कॅन कम एनी मुवमेंट खंयचे टायमारी मरण येवच्या पुरो परीक्षित महाराजा तुम्ही नेक्स्ट सेक्शनात पळयतात की 7 दिवस मात्र मेळता विदिन 7 days आता ಹಾಗೆ ಕಲಿಕೆ ಹಾಕೋರ್ಗೆ ಚರ್ಡ್ ಸಮಯ 7 ದಿವಸ ಬಿತ್ತ ಜಗಲ್ समय सो आमकांय गोतना आमगेल समय कितलास म्हूण घेवन बट वी शुड बी रेडी एनी टाइम केदना हे आमी प्रिपेर्ड आस सो तितले आमगेले साधना सो वेरी स्ट्रॉंगली दवरून घेवन घेनु मॉर्निंग साधना चॅन्टिंग हरे कृष्ण महामंत्र सो आमगेल साधना केदान आमी स्ट्रॉंग दवरून घेनु प्रोग्रेस जाताची कृष्ण विल रेसिप्रोकेट कृष्ण के डेफिनेटली आमकां सहाय करता सो अशी आमनी उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात सो अशी उत्साहातुल्यान आम्ही भक्ती सेवे प्रॅक्टिस केला री खंडित जावन घेन ह्या जन्मान तू वापस वच्चा साध्य सो ह्या सेक्शनान तो आम्ही शिकेत कशी 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करचे व्हेरी इम्पॉर्टंट धर्माचे बेजच तकाची दीक्ष घेताना फर्स्ट 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स ते आमकां सत्वगुण हाडता सो केदान आमी सत्वगुण येवन घेनु हरिनाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे 16 राउंड्स करता आसताची व्हेरी सून आम्ही करेक्ट जावन घेवन प्रोसेस केला री व्हेरी सून शुद्ध सत्व येवचे साध्य असता सो दिस इज द प्रोसेस शिला प्रभुपादन व्हेरी सिंपल प्रोसेस दिला आणि वैष्णवासल सेवे करता असल्यारी गुरुल सेवे करता असल्यारी शिला प्रभुपाद तगेल सेवे करता असल्यारी व्हेरी सून वी कॅन अचीव द परफेक्शन सो आम्ही त्या निट्टान आम्ही प्रयत्न करूया सो इतले सांगून घेनो हांगा क्लास कैद करतास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे